मोगाल भयणी भावांनो, आयज पयल्या वर्साचो बुडास कोत्ता विन्सेंट गोन्सालो बारेटो हे आमच्या भावाक देवान सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण मागुया. ताच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दिता आसतना जें ताणें आपल्या जिवितान घडून हाडलें आनी जशे भाशेन ताणें शुभवर्तमानान आपलें जिवीत जियेलो त्या पासत देवाक आमी आर्गां दिया. आयज सोलमाचो दीस जावन आसा. ब्लाशा वाज मीस भेटयता ताची आवय बापूय. तेच बरी एन्वेल फुर्तादो आनी एडल फुर्तादो आपलो सोलमाचो दीस मनयतात. ह्या आमच्या भावांक पासत ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. ह्या मिसान फावो ते परी वाटून दिवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच तकवार बुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं विसेन गोसाल तुज्या पुताक आपणें सदांच आशिल्लें पातकांचें भोगसणें दी. तुका संपूर्णायेन वळखूंक आनी रूप भोगूंक सासणांक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जोबाच्या पुस्तकावेलें वाचो. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सर्वेस्परान सोयतानाक विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव सोनवारान हेवटेन तेवटेन बोमाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाप करता. सोयतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती सगल्या ताच्या बाटा बिटा भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय. तो करता तितल्यांचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताचे हिंडांनी भरोन ओंतता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराक घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सोयतानाक म्हणें, ताची सगली गिरेस्काय तुजे आधीन करता.
पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतानान सर्वेस्परा सोडशिल्लो पडसरलो. जोबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या बाबाच्या घराक जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो त्या दिसा जोबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक लागायलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाढवां ताचे बोगलेर चोरतालीं. तेन्ना साबियांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सोगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सोगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटोवला. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार थावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयली. तुका हें कोडीत करूंक हांव एकलोच वाटोवला. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, काळड्यांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोडीत करूंक हांव एकलोच वाटोवला. तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या बाबाच्या घराक जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना ओचित अरण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी गोऱ्याच्या चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें गोर त्या तरणाट्यांचेर शेंवटून पडलें. ती मेली म्हूण तुका कोडीत करून हांव एकलोच वाटोवला. जोब उठलो, ताणें आपल्या आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनी सरपटून ताणें देवाक भोजलो. ताणें म्हळें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरला. विंगलो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नांक जोबान पातो करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. परतून एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या वंटांचेर फोट ना, लोबाड्डी ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करून घे. म्हाका कोसाक लागून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. तुका शेरोण्या येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सुविमाजार दाखय. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां शीत दिवन आयक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका परमणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुनिया. आपणा मदें कोण व्हडलो जाय ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत घोलतालें ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो केलो आनी तांकां म्हटलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमां समेस्ता भितर जो धाकटो कोण तोच सगल्यां परस व्हडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी आमच्या पार्लमेंटान 2 म्हत्वाचीं बिलां पास केल्यात. फार्मर्स बील आनी ह्या बिलां विशीं जायतो उचामोड जाला. पूण प्रोटेस्ट करूंक विरोध करूंक तांक ना, कित्याक कोवीड ही पिडा आमचे मदें आसा. लोक जमो एकठांय जायना, जावंक जायना. पूण लोकांच्या मनान जायतीं चिंतनां आसात. ह्या बिला वरवीं फार्मर्स पळय आहात तांचें कितें आसा तें. हें म्हणटा आसतना आमी जाणा आमचे मदें जायतो उचामोड लायला. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचूंक मेळना. थोडे म्हयने खुशाल आसलीं, हॉलिडे आसली, पूण आतां तांकां वाज आसा. खेळोंक वचोंक जायना. कितें करतलोय जाल्यार करूंक जायना. आनी ह्या पासत आमचे मदें जायतो उचामोड लायला. कोणाक केन्ना ही पिडा लागतली, हांव ही पिडा म्हाका लागल्यार दुसऱ्यांक दीत गाय, ही चिंतना आमच्या मनान सदांच आसात. आनी दिसा दिसपट आमी आयकता हो मनीस मेलो, इतली मेली, आमसोर मेली. जायतो लोक मरत आसा. ही पिडा पळय आसा ताका सुटका आजून मेळोंक ना. तर ही उचामोळाय आमच्या जिवितान आसा. अशें म्हणटना आयच्या दिसांतल्यान आमी जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप सुरू केलां. स्तोत्रां, जोब, एक्लेसियास्टीस, सिराक, मुन्यो, हीं सगळीं पुस्तकां पवित्र पुस्तकान विजडम लिटरेचर, जाणवायेचीं पुस्तकां म्हणून आमी मानता. तर आयचें वाचप जें आमी आयकलां हें पुस्तक, जोबाचें पुस्तक, एक टिचींग स्टोरी, एक वपार कशी काणी. जोब म्हणटा तो मनीस नासलो आनी हें जें पळय आमी आयकलां तें अशें घडोंक ना. पूण एक काणी आमकां सांगोंक. पूण एक काणये फाटल्यान हांवें तुमकां हें जायते फावटी म्हटलां, एक सोत आसा ताका आमी म्हणटा देवाचें उतर. तर ह्या एक काणी पळय आहा ही टिचींग स्टोरी आमकां देवाचें सोत सांगता. तें आमी समजुंकची गरज. तर आमी आयज आयकलां काणी मनीसाचो जोब. आनी एक फावटी देव दुसऱ्या बरोबर उलयतालो, गजाली करतालो, सैतानूय ताचे बरोबर आसलो. आनी देव सैतानाक म्हणटा, रे सैतान कसो आहाय तूं? बरो आहाय मरे. बरो. संवसार चलयलाय काय बरो चलता. आनी म्हजो हो सेवक जोब. आनी मागीर ताका सैतान म्हणटा, तुवें ताका राखलाय, पारो घातलाय, त्या पासत तो इतलो बरो. तूं मातशें ताका वायट कर आनी तो कोण तो तुका गमोन येतलो. म्हाका दिसता न्हू ह्या वाचपान सोत जावन आसा, देव आमचो मोग करता, देवाक आमकां बरें जाल्लें जाय आनी आमी देवाचेर भवाड दवरूंक जाय. आमचें जिवीत, जोण एकल्याचें जिवीत एक देवाचें देणें जावन आसा.
हे म्हणटा आसतना आमी उगडास धरून जावं सदांच जिवितांत बरें तें जायना कश्ट येतात दूख येतात कोणाक कॅन्सर जाला पण हातूंत नार पडला आमी म्हणूं येता ह्या तेंपार असल्या वस्तूंनी देव बरो तो रोखडेच आमी विचारतले कश्ट दूख सफरींग कित्याक आसा ह्या संवसारांत जोबाचें पुस्तक हे प्रश्नाचो जबाब दिवंक सोदता देव कश्ट दूख आमकां दिना देवाक जाय आमी खुशाल आसले हें जावन आसा सत आयच्या वाचपाक देवाक जाय आमी सगळीं खुशाल आसलेलीं आनी जें देणें जिविताचें देणें जें देवान आमकां दिलां तें आमी मोगान घेवंक खुशालकाय आसलेली दूख आसलेले कश्ट आसलेले हें सगळें आमी बराबर घेता हें समजून घेवंक इश्टानो हें सत आमच्या जिवितांत समजूंक आनी मानून घेवंक आयच्या दिसान देवाची कृपा आनी बोल आमी मागुया आमेन. सरस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनांक देवाक जय सरस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओतमीक पिवंक जातलो ससनाच्या ससनांक देवाक जय सरस्परा देवाला विकमनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या खोट्यापणांतलो म्हाका धुवन काड सरस्परा सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका म्हज्या भाव भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुजें आदलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नाते पवित्र करून मानून घे सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या पुता विशेन गोन्सालाचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकय तोर सासणान ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोबेस्पो तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सोरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जिवोवच्या ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतां आनी दोलबरां सांगातीन संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सगळ्यांनी संसाराक बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हे मनशा उडास भावार्थाचो पयलो गोड परगटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटता तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप मेरी आमच्या गौनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साखरा विन्सेंटाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलय जसो पविस्माना वरवीं जेजू बरोबर तूं मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरो धरून मिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसुरीत मुखामण पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारी देवाची माय संगती तिचो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरून दोता आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवी तांच्या संगतार तुजी महिमा घालून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातार त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सोरमंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले वो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं
प्रार्थुया. बोव कोणवळ्या देवा, नवे घोटाळेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता. विशेन गोसाल आमच्या भावाक सोर पातकांतलो नितळ तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेसूची नांवी. सुरेस्पोर तुमची सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचूया क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.